नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोकणी खबरापत्र आणि हांव सुवर्णा खेडेकर. पळोवया काय वेंचीक खबरो. भारतीय जनता पक्षान विरोधी पक्ष काँग्रेसीचेर बॉम्ब घातला. सरकार उडोवपाक सोदतात ते विरोधी पक्षूय न्हय आणि युती वांगडी न्हय जाल्यार मनोहर पर्रीकारांच्या सरकारान सध्या ताचेच आमदार खोशीनाथ तेच सरकार उडोवपाक सोदतात. राज्य कार्यकारिणीच्या बसकेच्या एका दिसा उपरांत शुक्रारा काँग्रेसीची सीएलपी बसका जाल्ली. काँग्रेस सरकार उडोवपाक सोदता असो आरोप बिरेस्तारा भाजपान केल्लो. मात विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार म्हणटा भाजपाचेच कांय फुडारी खोशीनात आनी ते युती सरकार उडोवपाक सोदतात. मात ताणें कोणाचेच नांव घेतलें ना. काँग्रेस पार्टी सरकार अस्थिर करपाक सरकार उडोवपाचो कांयच प्रयत्न करना. आयज म्हाका दिसता त्यांच्याच आमदार सरकारा भितर जे आमदार आसात ते नाखुश असले कारणांनी अशेंच डेव्हलपमेंटाच्या आदाराचेर आनी खंयच्या आदाराचेर जे नाखुश असले कारणांनी तांकां दिसता आसतलें हे अस्थिर सरकार आसा पूण काँग्रेस करता म्हणून काँग्रेस अस्थिर सरकार करना. काँग्रेसान आज पर्यंत ते प्रयत्न केल्लो जाल्यार येन्ना पर्यंत गव्हर्नमेंट पडटा आसलें पूण आमी प्रयत्न केलो ना. लायटीची बिलां भरमसाट वाडल्यात त्या प्रस्नाचेर काँग्रेसीन चर्चा केल्ली. वाडटे म्हारगायेंत गोंयकारांचेर सरकारान आनीक पेज हाडला अशें ते म्हणटात. पावर मिनिस्टरांनी परत आमी पेपराचेर हें केल्लें की लोकांनी हें केले उपरांत काही प्रमाणात कमी केला अशें म्हणून आमी आयकूं येयलें. पूण आमची अजुनूय मागणी आसा, सीएलपीची मागणी आसा, काँग्रेसची मागणी आसा की जे मातशें कमी करून जावचें ना. ते जे तुमी वाडयल्ले आसा ते सामकें कमी करून पयलीं हात तेजेर आसपा जाय किंवा तेज्या कमी जावपा जाय. तेमी जे कितें सकयल 2 स्टेप वयली 2 स्टेप अशें म्हणटात पूण जेन्ना आमगे प्रत्यक्षात बील पळय येतलें आतां तेन्ना कळोवन चुकतलें की हे खंय व्हडलोसो फरक जायना. तेन्ना हे खंयच्याय पद्दतीन हे बील जे आसा ते संपूर्ण जे वाडयल्ले आसा ते कमी करपा जाय. कमी करपाचो काही प्रमाणात प्रयत्न केल्लो तो बरो आहा पूण तसो थोडो करून जावचें ना. ते आयज वाडयल्ले ते टोटली परत त्या जाग्यार हाडपा जाय किंवा तेज्या कमी हाडपा जाय की ओवरऑल जे म्हारगाय जी आसा तेजेर नियंत्रण गव्हर्नमेंट हाडपाक सामकें फेल गेल्ले आसात. मुख्यमंत्री ना आनी कांयच उदरगत जावंक ना असो दावो काँग्रेस करता. फायली फुडें वचनात कारण निर्णय घेवपाक अधिकारी नात असो आरोप बाबून केला. सगळे कडेन डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन प्रत्येक आमदाराच्या मतदारसंघात जर पळयत तर सामकें डेव्हलपमेंट झिरो. खंयच काम जायना. टोटली डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन गोंय खंय तरी आनी फाटीं वयता. आयज जर कोणी भायले लोक येता तांकां दिसता थोडेशे NH-17 हायवेचेर जे काम चल्लां तो डेव्हलपमेंट जाता दिसता. पूण जर ग्रामीण भागांत वचत, रुरल एरियांत वचत, प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक आमदाराक विचारत जाल्यार कांयच जायना. आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी कांय कन्सर्न ऑफिसर आसता ते सफिशियंट रिप्लाय दिवपाक जायना. तशेंच राष्ट्रीय महामार्गाचेर घातिल्ली वेग मर्यादा सारकी ना. ती बेगोबेग फाटीं घेवपाक जाय अशें काँग्रेसीन मागलां. पयल्या आसतलें सबंद नॅशनल हायवेचेर स्पीड लिमीट घातल्या 50 आनी 50 स्पीड लिमिटा खातीर ट्रॅफिकाचे आनी पुलिसीचे आर्मी कशे झाडां लिपून रावतात. हे 50 लिमीट कंट्रोल करपा खातीर झाडां लिपून रावन लोकांक तालाव दिवपाचे गव्हर्नमेंट सद्या बँकरप्ट जाला हें ताजें इंडिकेशन आसा. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. तांचो वेवसाय खरें म्हणल्यार एकूच, मात आतां जमनी वयले कॅसिनो आनी न्हंयन आशिल्ल्या कॅसिनो मदीं झूज जाला. जमनीचेर चलपी कॅसिनोवाले म्हणटात न्हंयन आशिल्ले कॅसिनो सुमारा भायर तांच्या बोटींनी गिरायक घेतात आनी सरकाराक फावो ती येणावळ मेळना. न्हंयातल्या कॅसिनोंक सरकारान माथ्यार बसयल्यात अशें जमनी वयले कॅसिनोवाले म्हणटात. थंय कितले लोक येतात ताचो हिशोब सरकारा कडेन ना आनी देखून सरकार तांचे कडल्यान फावो तो कर घेवपाक शकना. तांची फी कमी करची आनी ते भरून काडपाक न्हंयातल्या कॅसिनोंची फी वाडोवचे अशें तांणी मागलां. ना जाल्यार जमनी वयल्या कॅसिनोंनी लायव्ह गेमींग करपाक परवानो दियात अशें ते म्हणटात. ऑफशोर कॅसिनोज जे ओव्हरलोडिंग करतात तातूंत गव्हर्नमेंटाचो रेव्हेन्यू वता आनी जे रिस्क आसा लोकांचे ते वाडटा. हे गव्हर्नमेंटान ध्यानान धरून तांचेर एक्शन घेवची. तांचेर कांयतरी मेकॅनिझम दवरचे. स्पेशली वीकेंड एंड लॉंग हॉलिडेज बोटीची कॅपॅसिटी 300, बोटीची कॅपॅसिटी 400, दे आर ओव्हरलोडिंग 700 प्लस क्रू विच इज व्हेरी डेंजरस. हाज्या फुडें काय घडचें न्हय म्हणून हांव एक सावधानी म्हणून एक पॉयंट काडला. हांवें गव्हर्नमेंटान एक ब्रॅकेट केला 200, 300, 400. त्या प्रमाणे जो मिनिमम आसा 200 तातूंत आयज एकूय शीप बसना. आणि जर बसली सुद्धा जाल्यार ते 300 घेता, 400 घेता, 500 घेता. हे पळोवपाक गव्हर्नमेंटा कडेन कांय मेकॅनिझम ना. शीप बेडीचेर सकयल लागता
तेन्ना कॅप्टन सांगता तुम्ही बंद करा घेवपाचें म्हणून. म्हणजे ते दोन करता. ते रेव्हेन्यू दिना गव्हर्नमेंटाक, वेरेज ते लोक जे काम करता म्हणजे गेस्ट वता आणि जे काम करता जे लायफ डेंजरान घालता. गव्हर्नमेंटाक की ऑफशोर जे आसा तांची फीज आनीक वाडूंक जाय एटलीस्ट 50% आणि आमची फीज एटलीस्ट 50 to 75% देवूंक जाय. जाल्यार वी विल बी एबल टू वर्क, अदरवायज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. सरकारान जमीन दिल्यार ते मोपा वचपाक तयार आशिल्ल्यो अशें कॅसिनोवाले म्हणटात. पूण तेच बरोबर न्हंयांतल्या कॅसिनोन सारकें तांकांय लायव्ह गेमींग करपाक दिवचें अशें ते म्हणटात. मोपा एअरपोर्ट जाता, सगळे कॅसिनो मोपा व्हरता. वी आर रेडी. आमकां तुमी लँड दिया, लायव्ह लायसन्स दिया, वी आर रेडी टू कम टू मोपा ऑल्सो. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. राज्यात फकत जीएमसीन अवयव प्रत्यारोपण करतले अशें भलायकी मंत्र्यान सांगला. बेळगांवच्या KLE हॉस्पिटलाच्या आदारान तांणी ऑन्कोलॉजी विभाग सुरू करपाचें थारायलां. बुधवारच्यान कॅन्सर OPD सुरू करतले, तशेंच 70% मेरेन जळिल्ल्या पेशंटाचेर उपचार करपाक नव्या विभागाचें उक्तावण केलां. The Health Minister Vishwajit Rane touched upon the recent controversy about organ harvesting in the state and said that GMC will remain the only organ transplant center in the state. Vishwajit also said that GMC is in process of setting up an oncology department in association with KLE's hospital in Belgaum for advanced treatment of cancer. We are in the process of setting up our own department of oncology, and it is very important because the rise of cancer patients in the state of Goa. As a result of which we are in the process, file is moved already to the office of Honorable Chief Minister. It will get cleared any moment. That is to appoint Dr. Anupama Borkar as a chief consultant for the Department of Oncology. We have decided to tie up with KLE. This is a decision I have taken, and we have implemented. From Wednesday onwards, they'll have OPDs here regularly and in association with Goa Medical College. And KLE is one of the hospitals that is already recognized under DDSSY, and that is how we want to move forward, because they already have, that's one of the few hospitals that already has a counter for DDSSY out of station, out of Goa in their hospital. So DDSSY patients also can go and get whatever benefit they want. As long as I am Health Minister of the state of Goa, Goa Medical College will be the only institution where organ transplant. I am rejecting the file of Manipal Hospital today and sending the file back down. No hospital in Goa will be recognized for organ transplant, irrespective of how much pressure they put on me. It is only Goa Medical College. If I don't take such aggressive stance, Goa Medical College will not be able to progress. No other hospital in the state of Goa will be given permission. All applications whichever are in front of me stand rejected. Health Minister Vishwajit Rane said till date GMC was treating patients only with 30% burn injuries, but the new unit will treat patients up to 70% burn injuries. अशी परिस्थिती असली की पहिली 30% पर्यंतच बर्न्स जाल्ले पेशंटाचे उपचार जातालो, पण आयज ह्या डेडिकेटेड बर्न्स युनिटच्या माध्यमांतल्यान कमीत कमी 70% पर्यंत बर्न जाल्ले लोकांक ते ट्रिटमेंट दिवंक शकतले आनी सक्सेसफुली लोकांचे जीवन वाचोवपाचो एक नवें पावल गोवा मेडिकल कॉलेजान घेतलेलें आसा. आनी ह्या खंयच्याच हॉस्पिटलान ह्या तरेचे डेडिकेटेड बर्न्स युनिट ना. हे बर्न्स युनिट आहा फक्त गोवा मेडिकल कॉलेजान. म्हणून आमी मातशे आमचो डिले जालो, कारण डॉक्टराची रिक्वायरमेंट आशिल्ली, कांय गोष्टीच्यो रिक्रुटमेंटाच्यो इश्यूज आशिल्ल्यो, त्यो रिक्रुटमेंट नर्सीस, डेडिकेटेड स्टाफ ह्यो सगळ्यो पूर्ण जाल्ले आसा आनी आयज आमी ते उद्घाटन केल्लें आसा. आ व्हिडिओ जर्नलिस्ट विराज कामत इन पणजी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानस वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हालींच राजकारणी म्हूण फुडें सरपी कॅनेथ सिल्वेराक अटक केल्या म्हूण बोवाळ चल्ला. कांय जाणांनी हें मान्य केलां, जाल्यार कांय लोक ताचेर चाळवल्यात. शुक्राराक कॅनेनाच्या वावुरप्यांनी पणजेन आंदोलन केल्लें. ते DGPक मेळ्ळे आनी हो व्हड गुन्यांव न्ही म्हूण वाद घातलो. मजगतीं पणजेच्या JMFCन कॅथेनाक जामीन दिला. पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिटलरशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आज की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद. बंद करो भाई बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो भाई बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो भाई बंद करो, तानाशाही बंद करो. पणजी JMFCन कॅनेथ सिल्वेराक 10,000च्या बॉन्डाचेर जामीन दिला. तशेंच गरज पडटा तेन्ना ताका पुलिशे मुखार हाजीर रावचो पडटलो. हो फकत ताका तात्पुरतो सुशेग, ताका सोडूंक ना. शुक्रारा लोकांनी हाचोच निशेध केल्लो. ही केस अटक करपा इतली खर नाशिल्ली
अशें म्हूण तांणी पुलिशेचो महासंचालक मुक्तेश चंद्रा कडेन वाद घातलो. And we explained to him that this is a small, it's not a big crime, this is not a big offense he has committed. He's made a mistake, we asked him to be forgiven, and in democracy you cannot stifle voices. So the DGP has been kind enough to assure us that he will be let off. आमचो विष्णू वाघ, रेमो फर्नांडीस हांचेर खुबशे पोस्ट आयिल्ले तेन्ना कोणी कोणाक अरेस्ट करूं ना. आतांच कित्याक अरेस्ट करपाक जाय? हांव सांगता हांगासर गोंयान इतले इश्यूज जाल्ले आसा. दिस इज अ फ्रस्ट्रेशन ऑफ एवरी गोवन. इट इज अ फ्रस्ट्रेशन ऑफ एवरी गोवन, एवरी कॉर्नर ऑफ गोवा हे फ्रस्ट्रेशन आसा. म्हणल्यार आज इट इज इक्वलंट टू हांव डायरेक्ट ताणें तरी एकट्याक म्हणल्यार आमचे 40 आमदार, इट इज लुकिंग लायक अ 40 आमदार डेड आसा. जर तो फेसबूक पोस्ट वाचलो जाल्यार कळटा की आमी खूब जाणांनी ताजेर क्लॅरिफिकेशन दिल्या की परिकाराक कांयच जावना म्हणून, आनी कॅनेतानूय तें एक्सेप्ट केलां. तरी आसतना ह्या सरकारान कॅनेताक अरेस्ट केला आनी काल ताजेर 505 कलम लावन ताजी 2 दिसां खातीर आनी पोलीस रिमांड घेतला. ताजो फंडामेंटल रायट टू लिबर्टी has been violated. There was no need to put somebody behind bars for a Facebook post when there has been no effect of that post on society. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे भलायकेचेर फेसबुकाचेर चुकीची म्हायती घातिल्ली म्हूण क्रायम ब्रांचान बुधवारा वास्कोच्या कॅनेथ सिल्वेराक अटक केल्ली. पणजेच्यान खबराकार संदीप कामुलकार. गोंयाकडेन सुमार 450,000 लाख कोटी रुपयाची खाण संपत्ती आसा अशें नावेलेचो आमदार लुईझीन फालेरो म्हणटा. गोंय सरकारान घेतिल्ली सगळी रिणां ते फारीक करपाक शकतात. त्याच बरोबर नागरिकांकडल्यान 1 रुपयाचो कर घेनासतना बार्ज आनी ट्रकवाल्यांची रिणां ते फारीक करूं शकतात. शुक्रारा नावेली पंचायतीत उज्वला दीस आयोजीत केल्लो. त्या वेळार थळावो आमदार उलयतालो. ह्या वेळार दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. And as per the government of India, Indian Petroleum Department, it is 1,000 million tons of iron ore. आज market rate कर आम्ही नजिकेंद्र केलो, हिशोब केलो, it is 4,50,000 crores rupees. ट्रक आनी बार्ज धन्यांनी सुमार 259 कोटी रुपयाचे रीण घेतला आनी सरकाराचेर 14,000 कोटी रुपयाचे रीण आसा. खाण संपत्ती काढून हे रीण सोंपेपणी फारीक करपाक जाता अशें ताणें सुचयलां. 14,000 crores plus 259 crores is 14,259 crores which you minus with all this 4,50,000 crores and 25,000 crores which is due to the government. You can provide free water, free electricity and stop the taxes and have budget provision for the next 400 years without charging 1 penny and 1 paisa to the people of Goa. नावेलीच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. शिरगांवची फामाद लयराईची जात्रा शुक्रारा जाली. हजारांनी भाविक हे वर्सुकी जात्रेक आयिल्ले. पूण पारंपारीक जात्रे सांगातानूच भाविकां खातीर एक संदेश आशिल्लो. पळोवया कितें तो. हे जात्रेचे होमखण गोंयभर फामाद. 2 कोळशावेल्यान वतात ते पळोवपाक हजारांनी लोकांची गर्दी आसता. जात्रा सकाळ फुडें सुरू जाता आनी फातोड मेरेन लेगीत चालूच आसता. 2 तळयेत न्हातात आनी देवीचें दर्शन घेतात. उपरांत रातचे जशी फातोड लागीं पावता तशे सगळे धोंड देवळांत एकठांय येतात आनी ताचे उपरांत होमखणांतल्यान वतात. अंदू साबार भाविकांनी खास करून विद्यार्थ्यांनी जात्रेत प्लास्टिका बदला पेपराच्यो पोतयो वापरल्यो. जरी सरकार प्लास्टिकाचेर बंदी घालपाक सोदता तरी साबार सुवातांचेर आमकां प्लास्टिकाच्यो राशी दिश्टी पडटात. आमच्या पंचायतीच्या वतीन आनी हे बॅग्स तुमी आतां कोणाक शॉपार आतां आमी शॉपार खाजेकारांक चडशे खाजेकार दुकानां आहा तांकां आमकां चडशे आमी अवेरनेस करपाक यंदाची जात्रा ही आमी पिशवी मुक्त जात्रा अशी करपाची थारायल्या. तेन्ना आमकां ह्या दुकानवाल्यांनी आमकां कॉपरेशन दिवचें. शाळेच्या भुरग्यां खातीर आमी हो प्रोग्राम आमी 1 वर्सा पयलीं पासून चालू केल्लो आसा. तर आमी अंदू अशे खुबशे प्रोग्राम केले पण आतां हो प्रोग्राम आमी करतात ते जात्रेक लागून स्पेशल आमच्या भुरग्यांक करूंक लायल्ल्यो पिशव्यो त्यो आमी पिशव्यो आतां लोकांक फुकट वाडटात आनी प्लास्टीक वापरूं नाकात आनी कागदी पिशव्यो वापरून
असं माझें रक्षण करा आणि आमचे गोंय नितळ दवरात असो आमकां संदेश दिवपाचो आसा सगळ्यांक. शिरगांवच्यान खबराकार महेश गोवेकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वर्सुकी कोंकण फ्रूट फेस्ट सुरू जाला. हो महोत्सव म्हत्वाचो कारण फकत बाजारांत मेळटात ती फळां दवरिनात तर फकत गोंयांत जावपी दुर्मीळ फळांकूय फुडें काडटात. हो 2 दिसांचो महोत्सव सध्या मडगांवच्या रवींद्र भवनांत चालू आसा. गोंयांत जावपी फळां सांबाळून दवरप ह्या महोत्सवाची मोख आसा. कोकण वाठारांत शेतकार पिकयतात ती साबार तरेची फळां जातूंतली थोडी लोकांक खबरूय ना अशी ह्या महोत्सवांत पळोवपाक मेळटात. ही फळां पौष्टिक असतात आणि गरमेत जीव थंड करतात. The Konkan Fruit Festival was started in 2003 with the goal to preserve our local fruit heritage. In the past, about 18 to 20,000 people have shown up at the festival to learn and experience the vast array of fruits that are showcased. The festival aims at creating awareness of the sheer multitude of delicious fruits available in the region. Honestly, sometimes even we, after years of organizing the fruit festival, are surprised at some of the things that come in. Our hope is that farmers will be encouraged to grow more of our local fruits when they see the response at such events. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेकर. चिखले आणि सांकवाळेक अजून बायोडायव्हर्सिटी हेरिटेज हॉटस्पॉट म्हूण जाहीर करपाचे आसात. मात कामाक नेट येवपाक समितीन सारकी पावलां उबारपाक जाय अशें गोंय राज्य बायोडायव्हर्सिटी बोर्डान सांगला. मुरगांव म्हालांतल्या बायोडायव्हर्सिटी समितींची बसका जाल्ली. ताचे उपरांत गोंय राज्य बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाचो प्रदीप स्वर्मकदम पत्रकारां कडेन उलयतालो. Sankwale site, so far they have not been declared. It's very clear. However, the efforts were initiated and these efforts have to be properly organized. They have to be done as per the protocol and proper public consultation has to be done. BMCs have to come out with 12-member committees like we have done at Kurtorim. These 12-member committees have to work, prepare a proper proposal. It has to be submitted to state government. Then it will be going to the national authority and subsequently it is notified. So far none of sites in Goa have been notified. Kurtorim is in forefront. वास्कोच्यान खबराकार हिरो महाले. बेलिस्तारा सांजे कुंकळे अखिल भारतीय आमंत्रित व्हॉलीबॉल टुर्नामेंटाचे उक्तावण जाले. पळयात हाचेर अधिक माहिती. हो टुर्नामेंट MB युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब आणि कुंकळेच्या मुरिडा सांस्कृतिक क्लबान आयोजित केला. सर्गिस्त झेवियर डायस हांचे यादीत हो मुरिडा कुंकळेच्या व्हॉलीबॉल मैदानार आयोजित केला. ह्यो मॅची 4 दीस चलतल्यो आणि 22 तारखेर फायनल जातली. जैतिवंतांक 1 लाख रुपयाचे इनाम मेळटले. असलो टुर्नामेंट घडोवन हाडप म्हणल्यार सोंपेपण न्हय. जाय तो थोकोच घेवचो पडटा, जायते पोस्ट काडचे पडटात. दुसरी सुवातेर हांव तांकां शाबासकी दिता. हो टुर्नामेंट तांणी एका सोंपलेल्या भावाच्या नांवार घडोवन हाडला म्हणून. आनी तो जावन आसा आमचो सगळ्यांचो आवडीचो, सगळ्यांचो मोगाचो आमचो भाव सर्गेस झेवियर डायस. तो जावन आसलो एक कोडेकांड व्हॉलीबॉल प्लेयरूच न्हय पूण हेरूय खेळाचो ताका चडसो मोग आसलो. खेळाचो मोगी तसोच तियात्रांचोय मोगी आसलो तो. आमच्या सावरकोट्यार वर्साच्या वर्साक 9 तियात्र जातात. थंय दर दिसाक तो आसतालो आनीक ते तियात्र पळोवन सारको एन्जॉय जातालो. कुंकळेच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विट अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.